सर पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आनी एका विशेष गंभीर खेरीत कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार. मोगाचें परत एक पोटी संडे स्पेशल कार्यक्रमाद्वारे एक गंभीर विशयाचेर आनी समाजीक एक वर्तो संदेश दिवच्या ह्या आमच्या प्रयत्नांत तुम्ही आमच्या संगी हांगासर हाजीर आसात. ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक तुमकां आमी येदोळसो मोगाचो येवकार आशेला आनी ह्या कार्यक्रमांत आज तांचे मोलादीक जाणवाय आमचे संगी वांटून घेवंक हांगासर आमचे संगी हाजीर आसात. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत हांगासर आमचे संगी हाजीर आसात मानादीक सिस्टर डॉक्टर जुडी लुईस. आज आमचे संगी एक वर्तो विशय उक्ताडाक हाडटात. संवादात ते आमचे संगी आयते आसात. देखून पयल्यान पयले सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व पळोवप्याचे नावे मानादीक डॉक्टर सिस्टर जुडी लुईस हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. सिस्टर, परत एक फावटी ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. फाटल्या साबार म्हयन्यांत विविध विशयांचेर तुमी तुमची माहिती आनी जाणवाय आनी गरजेक जाय जाल्ली तसली आमच्या कुटुंबा जिविताक वर्त्या गरजेची सलाह तुमी आमच्या पळोवप्या संगी तुमी वांटून घेतल्या. आनी आज परत एक फावटी एक गंभीर विशयाचेर एक चेतावणी दिवचे खातीर एक जागृती उठोवचे खातीर तुमी हांगासर आसात. आनी ती जागृती येदोळच आमच्या माताळ्याद्वारे सर्वांक ती कळीत आसा. आनी समाजींत आज वर्तो एक शिराप म्हूण सांगल्यार ते कांय सूख जावचें ना. तो जावन आसा मादक वस्तू. मादक वस्तू कशें एका मनशाचें जिवीत पाड करता, एक कुटुंबा जिवीत विबाडता, भुरग्यांचो फुडार तें कशें विबाडता ह्या विशयांत आमी आज भासाभास चलया. आनी आज ह्या भासाभास चलोवच्या ह्या प्रस्तावनाक लक्ती सावन हांवें तुमचे लागीं विचारचें, आयच्या ह्या कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचेर मादक वस्तूचो परिणाम कसो, कशें आमच्या कुटुंबाची नेकेत्रां जावन आसची भुरगीं कशें ह्या मादक वस्तूचे गुलाम जातात आनी तांचे जिवीत होगडावन घेवंक पावतात. आनी आमची पेरंट्स ह्या वडिलां ह्या विशयांत कितें म्हणटात, तांची जबाबदारी कितें, हें निजायकी एका तुमच्या मोलादीक प्रस्तावनांत हांवन ह्या कार्यक्रमाक आमी आतां सुरवात करया. ह्या विशयांत तुमची अभिप्राय कितें सिस्टर? ह्या विशयाचेर उजवाड दिवच्या आदीं म्हाका दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक शबासकी पाठोवंक आसा. आनी तुमी दिवचो तो सेवा वर्ती आनी विशिश्ट जावन आसा. आनी म्हाका ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनला मुखांतर लोकांक उजवाड दिवंक प्रारंभ जाल्या नंतर साबार गल्फांत हांवन तशेंच गांवांत हांवन बरें उसारलेलें आसा. तांच्या कुटुंबा जिवितांत बरेंपण जालां म्हणून सांगलें आसा आनी तांकां बरी कुमक मेळ्ळा म्हणून सांगलें आसा. त्या खातीर आयचो विशय सुरवात करच्या आदीं तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीकी चड तुमचें हें मिसांव विस्तारूं दी आनी फळादीक जावं दी म्हणून हांव बरें आशेतां. तुमकां देव बरें करूं सिस्टर. कित्याक आमच्या चॅनलाद्वारे तुमची मोलादीक जाणवाय आनी गरजेची माहिती तुमी वांटून घेतल्या. येदोळच प्रस्तावनांत तुमचे लागीं हांवें ह्या विशयांत एक अभिप्राय विचारली आनी प्रत्येक जाण हांव परत विचारता, ह्या अमल संवसारांत एक भुरगीं जर तर सांपडतीत जाल्यार ह्या विशयांत भुरग्यांची आनी आवय बापायची जबाबदारी कशें ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय? अमल वस्तू ती खंयचीय जावं पियोणें, मादक वस्तू वा मादक वखदां, हो एक जागतीक समस्या जावन आसा. आनी ह्या समस्ये वरवीं साबार कुटुंबां नास जाल्यांत साबार जाणांची मर्याद मार्गार पडला आनी कुटुंबाची शिस्त विबाडला. अशें आसतना हाका साबार कारणां आसूंक पुरो. भुरगीं तशेंच वडिलां हाका कारण जावं येता. केदां भुरगीं एक वायट संवयक बली जाल्यांत वा पाड वाट धरला, वडिलांनी तिदवण करनासतना तांकां सारकी समजोणी दिनासतना जाला म्हणून सांगल्यार चूक जावची ना. आनी भुरगीं तांकां दिलें तें स्वतंत्र बऱ्याक उपयोग करिनासतना दुरुपयोग करते आसात. तुम्ही आता सांगले भोव वर्तो विषय भुरगीं आनी स्वतंत्र.
आयच्या प्रस्तुत परिगतेंत हे स्वतंत्र म्हणून सांगिल्लो शब्द भुरग्यांक ल्हानपणांतावनूच तो लागू जाता. कित्याक साबार कारणांय आसात. भुरगीं जर तर ओ एक स्वतंत्र तांचे दुरुपयोग करता म्हणलो आरोप तुमी ह्या रितीर तुमी आतां प्रस्तावनांत सांगले. ह्या विशयान तुमची एक चडीत माहिती आमच्या विक्षकांच्या मुखार. आईची वडिलां भुरग्यांक कांयच उणें करनात. ताणें विचारलें सकट दितात. आवय बापूय ह्या वडिलां त्याग करून सॅक्रिफायस करून भुरग्यांचें बरेंपण करतात. दाखल्याक सांगचें तर पॉकेट मनी. भुरग्यां कडेन पयशे आसात आनी हे पयशे कशे ताणें उपयोगीचे म्हणून तांकां समजना. पयशे नातल्या वेळार भुरगीं आवय बापूयचे पयशे चोरून काडले संगती आसात आनी साबार फावटी ह्या पयशांचो दुरुपयोग करतात वा विबड करतात. अशें आसतना ह्या परिस्थितींत वडिलां भुरग्यांक विचार करिनासतना भुरग्यांच्या जिवनांत एक पाड बुन्याद पडटा. हो एक कारण आनी साबार कारणां आसात आज भुरगीं वाट चुकोवन वचूंक वा पाड संगत काण घेवंक. तुमी आतां सांगले वाट चुकोवंक आनी भुरग्यांनी ताच्या फुडाराच्या दिशेंतावन दुसऱ्या वाटेन वचूंक साबार कारणां आसात म्हूण तुमी सांगले. आतां ह्या वडिलांक ह्या विशयांत समजोवणी दिवच्या विशयांत तुमची अभिप्राय कशी? आजकालच्या समाजांत भुरग्यांनी वाट बदलूंक वा पाड वाट धरूंक साबार कारणां आसात. भुरगीं आमाल पिवणे पियेतात. हाका पयलो कारण जावन आसा दुडवाचो दुरुपयोग. दुसरें जिवनांत शिस्त ना, पाड सांगतपण, जिवनांत उद्देश ना, ध्येय ना, जागतीक बदलावण, मोगाच्या बांदांत वा सांगतपणांत सलवणी असल्या कारणां खातीर आतांचे व्यक्ती पाड वाट धरूंक साध्य आसा. तुमी सांगले दुडवाचो दुरुपयोग. वय आजकालच्या परिस्थितीन पळयतना पयल्याची परिगत दुसरी आसली. आतां सगळ्या लागीं पयशे आसात. दुडवाचो दुरुपयोग म्हूण सांगता. हाका कारणां साबार आसात. एक ते वडिलांनी चिंतचें कितें म्हळ्यार आमच्या टायमार आमकां कांय नासलें त्या दुकान आमकां आतां आसा आमच्या भुरग्यांनी तशें सफर जावचें नाका अशें म्हूण वडिलांचें एक चिंताप आसता. पूण ह्या दुडवाचो दुरुपयोग जावच्या विशयांत आनी आडोवच्या विशयांत खेरीत कारणां विशयांत तुमचे अभिप्राय सांगा. दुडू मस्तो आसा. तो कसो उपयोग करचो म्हणून कळना. भुरग्यां कडेन पयशे आसात. आमी केदाळ्ळे आमकां दुडवान आमकां नियंत्रण करूंक नजो. आमी दुडवाक नियंत्रण करूंक जाय. अशें म्हणटना आमी दुडवाच्या फाटल्यान वचूं नजो, दुडवान आमच्या फाटल्यान येवंक जाय. दाखल्याक सांगचें तर आमच्या समाजांत कितें जाता म्हळ्यार आमचो दुडू मस्तो विबाड जाता एकच मादक वस्तू खातीर वा आमाल पिवण्या खातीर. आतां तुमी सांगले आमचो दुडू विबाड जाता मादक वस्तू खातीर म्हूण. हाका कारण आमच्या जिवितांत शिस्त नासलें एक कारण जावचें साध्यता आसा. कित्याक जर तर एका घरांत एक शिस्त आसा जाल्यार त्या शिस्ते प्रकार भुरगीं वाडोवन येतात. जर तर एक भुरगो ह्या भुरगें शिस्तेन तें चलना ताचें जिवीत माडून हाडना जाल्यार ह्या विशयांत वडिलांकी आमी सुखीदार करूंक साध्य जाता. सो भुरग्यांत शिस्त चुकोवन वचूंक कसली सकड कारणां आसूंक साध्यता आसा? जिवितांत शिस्त ना जाल्यार जिणेक बरी जियोंक साध्य ना. शिस्त मनशापण शिकयता, गौरव दिवंक शिकयता. जर तर हे दोनूय ना तर मनीस मनजात जाता, स्वार्थ जाता आनी पाड वाटेक वचूंक शकता. दाखल्याक सांगचें तर आमाल पिवणे वा मादक वस्तू. मादक वस्तू काण घेतिल्लो व्यक्ती ताचे थंय स्वार्थपण आसता, जिणेंत ध्येय ना, उद्देश ना, कुटुंबाचें ताका पडोवन वचूना, भुरगेंपणाची खंत आसना. असलें शिस्त नातलें कुटुंब आमच्या समाजांत दिसून येता. आतां मुखेल सवाल जावन आसा वायट सांगाती. खंयच्याय एका भुरग्याक ताच्या बऱ्या फुडाराक वचूंक या ताच्या फुडाराच्या नासाक सांगाती कारण जातात. जर तर बरे सांगाती असल्यार बरेपण जाता, वायट सांगाती असल्यार वायटपण जाता थंयसर. सो तशें हे वायट सांगात भुरग्यांच्या फुडाराक खंयच्या रितीर ताका एक मारक जावन आसा आनी
मादक वस्तूक वचूंक या वायट संगताचे एक प्रभाव खंयच्या रितीर आसता? एक इश्टागती खातीर आनी एक दाक्षिण्या खातीर आतांची भुरगीं वायट संगत वा पाड वाटे वचूंक शकतात. आतां दाखल्याक सांगचें तर थोडीं भुरगीं रजेच्या दिसांनी कॅटरिंग करतात आनी थंयसर भुरग्यांक पयशे हातान मेळटात आनी हेरांच्या वखदाक लागून वा दाक्षिण्याक लागून साबार भुरगीं आमाल पिवण्याक वा मादक वस्तू काण घेतले आसात. आनी एक दाखलो दिवचें तर आमच्या कुटुंबांत साबार फंक्शनां जातात. आतांच्या काळार फंक्शन म्हणटाना सोरो वांटतात. तातूंत एक म्हाका दाखलो दिवंक जाय जे कुटुंबांत जावचे पयल्या कुंभाराच्या दिसा भुरग्यांच्या पयल्या कुंभार आसतना आमी कुटुंबांत सैऱ्या धैर्याक त्या फंक्शनाक सोरो वांटता. अशें त्या भुरग्याक नेण्ट्या भुरग्याक पयलो कुंभार जावन आसा एक पवित्र दीस आनी त्या दिसा आमी सोरो वांटचें आनी गम्मतां करचें दिसून येतात. आनी थंयसर त्या नेण्ट्या भुरग्याच्या मोतीक एक पाड आलोचन घालता आनी थंयसर ह्या भुरग्यांच्या मोतीक एक सोऱ्याची बुन्याद घालता. अशें आमच्या फंक्शनांत जावन आसात. सिस्टर, तुम्ही आता या भुरग्यांच्या वायट संगता वरवीं कशें तांच्या जिवितांत थंयसर संकश्ट उदेतात आनी तांच्या जिविताची दिशा चुकता म्हूण तुमी हें सांगलें. आतां ह्याच कारणांत इल्लें मुखार पळयतना आजकाल थोडे भुरगे कांयच उद्देश नासले बरी जियेतात. कित्याक म्हळ्यार घरची परिस्थिती तशी आसता, कांय उणें ना, टायम टू टायम जेवण, खर्चाक जाय तितले पयशे आसतात, पूण भुरग्याची परिगत कशें म्हळ्यार जिवितांत कांयच एक उद्देश ना, कॅर फ्री म्हूण आमी सांगता. असलें एक वातावरण एका कुटुंबांत आनी असलें एक जिवीत एका भुरग्याचें जावंक कितें सर्व कारणां आसत? वडिलांनी आस्त करून दवरलात, आवय बापाय कडेन पयशे आसात, असले चिंताप भुरग्यांच्या मोतींत आतां आसा. हांवें कित्याक शिकाजे, हांवें कित्याक कश्ट काडिजे, म्हज्या बापाय कडेन म्हज्या आवय कडेन पयशे आसात म्हणून भुरगीं सांगतात. साबार जाण सांगतात भुरग्यांक शिकप दिया, आस्त करून दवरनाकात, मासली दिनाकात, मासली कशी धरची म्हूण शिकया म्हणटात. असलो उद्देश आमचो जायजे. भुरग्यांक कश्ट कितें म्हूण समजून भुरग्यांक शिकप दिवन कश्ट काण जोडूंक आमी शिकचो उद्देश भुरग्यांच्या मोतींत घालीचे. तुम्ही आता परोक्ष जावन सांगलें वडिलां भुरग्यांक सर्व रितीर असले फॅसिलिटीज दितात म्हूण तुमी सांगलें. आतां म्हणजे नेर प्रश्न म्हूण आमी सांगता, डायरेक्ट विचारचे तर भुरग्यांक आडवट्याक वचोंक वडिलांय कारण जावी येता म्हणलें एक आतां भावन उदेलें. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? वडिलांची बेजबाबदारी हाका एक कारण जावन आसा. लकावर्तें दिवचें विचारलें सकट दितात आवय बापाय भुरग्यांक. तशें भुरग्यांक एक भुरग्यांच्या जिवनांत एक मार बसता. आतां दाखल्याक सांगचें तर आमच्या घरांत बापयस पियेता जाल्यार आनी आवय बापाय सोऱ्याचो वेवहार करता जाल्यार त्या कुटुंबांत भुरग्यांचें बरें जीवन कशें जावचें. त्या खातीर आमी आवय बापायनी भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय. आतां प्रस्तुत परिस्थितींत आमी पळोवचें जाल्यार आधुनीक काळार एक जागतीक बदलावण म्हूण आमी सांगता. जागतीक बदलावण ग्लोबल लेवलाचेर थंयसर बदलावण जावनूच आसता. अशें असल्या एका जागतीक बदलावणेच्या त्या धांवणेंत भुरगीं हर एका विशयाचेर एक्सपोज जातात आनी तशेंच मादक द्रव्यांक मादक वस्तूक ती भुरगीं एक्सपोज जातात. ह्या विशयांत जागतीक बदलावणेंत भुरग्यांनी एक्सपोज जावच्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? समाज बदलला म्हूण सांगता, पूण समाज सांगता आमचे चिंतापी बदलून येते आसा. आज हांव आमाल पिवणे काण घेनातला जाल्यार म्हणजे सोरो पियेना जाल्यार म्हजो शेजारचो म्हाका ल्हान म्हूण चिंता म्हणचे एक चिंताप आसा. समाजाच्या वत्तडा खातीर सोशल प्रेशरा खातीर आज हांव आमाल पिवण्याक बली जाला. म्हज्या जिणेचो ध्येय कितें, म्हजो जिणेचो उद्देश कितें, म्हज्या मोतीच्या म्हजेर हांवें नियंत्रण दवरचें, म्हज्या मानसिकाचेर हांवें नियंत्रण दवरचें म्हणजे आलोचन आसल्यार खंडीत जावन आमी कोणेंय सांगल्यार समाजांत वक्ताड केल्यार आमी पिवण्यांक जावं दी मादक वस्तूक जावं दी बली जायना. आतां
आनी एक विशेष विशयाचेर तुमच्या लागीं बासाबास चलोवंक हांव आशेतां. मनशा जिवितांत मोग, लव अफेअर सामान्य जावन आजकाल भुरग्यांक ल्हान प्रायारच क्रश म्हूण आसता. सो तशें एक पावटी खाल जाता की म्हूण सांगल्यार पयले ते आमी मोग म्हणटा पूण भुरग्यांच्या लेकान ते आकर्शण म्हूण आमी चिंतयेत. पूण असल्या घडये खंयच्याय रितीर तांणी चिंतले बरी ते एक चेडो या चेडू तांकां मेळनातल्या त्या घडये तांकां मस्त बेजार जाता आनी शांती होगडयतात. असल्या तांच्या दुरंत कारणाक तांणी चिंतचें. असल्या कारणा खातीर एक तांकां शांती मेळचे खातीर अमाल वस्तूंचो सांगात धरचो. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? मोगाच्या संगातपणांत सलवणी लव फेलियर म्हणटा. आनी आतांच्या भुरग्यांक सलवणी काण घेवंकूच तयार नात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या वडिलांनी तांकां शिकोवना. अशें म्हणटना आमच्या जिणेंत इल्लीशी सलवणी आनी जैत मेळ्ळ्यार आमी जिणेंत मस्तुली जावंक शिकता. आतां मोगाच्या बांदांत वा सांगातपणांत इल्लेशें चड मुणें जावन सलवणी मेळ्ळीच जाली तातूंत सगळ्यांच संपलें म्हणून चिंतूंक नजो. खंय तरी एक बसून उलोवचें, कितें जालां म्हणून एकामेकां समजून अर्थ करून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. थोड्या पावटी असलो धोको वा समस्या आमच्या जिणेंत येवनूच आसतात. दाखल्याक सांगचें तर सांगातपणाची सलवणी, इश्टागतीची सलवणी, काजारी जिवितांत सलवणी, शिकपांत सलवणी, ही सकट सलवणी एका उपरांत एक येवनूच आसतात. पूण सर्व सलवणी आमी फूड करूंक शिकाजे आनी परत नवें जिवीत जियोंक जाय. वो अमोल एक संदेश तुमी दिलो. आनी आतां सलवणी काण घेवच्या विशयांत सलवणी कशें काण घेवचें आनी त्या सलवणेंतोन आमी दृढता कशें जोडचें म्हणलें तुमी सांगलें. आतां आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबाची परिगत पळयतना बापूय बिजी, आवय बिजी, दोगी कामाक वतात, एंगेज आसतात. भुरग्यांचेर तांकां वेळ ना, भुरग्यां संगी करसूंक तांचे लागीं वेळ ना. असल्या एका परिगतेंत आवय बापायन भुरग्यां संगी वेळ खर्चूंचो उणो जाल्ल्यान भुरग्यांक मादक व्यसनाक वचूंक कारणपणी साध्य जावचे विशयान तुमी कितें म्हणटात? भुरग्यांक वाट चुकोन वचूंक वा पाड वाटेक वचूंक प्रमुख कारण जावन आसा केदाळा वडिलां भुरग्यांक मोग आनी सांगातपण दिनात भुरगीं वाट चुकोन वेतात. भुरग्यांक जाय मोग आनी सांगातपण, तें केदाळा मेळना भुरगीं वायट संगतपणा शेतात, बैल्या मोगाक आशेतात. पयलें जाय मोग आनी सांगातपण, उपरांत दुडू आनी बंगार. सो आतां एक भुरगो या भुरगें मादक वस्तूक एक्सपोज जालें, ताणें ते मादक वस्तू काण घेवंक सुरू केलें, मागीर एडिक्ट जातात. एडिक्ट जाल्ले ते जाणा तांकां खंयच्यान ती इंट्रस्ट आसना. अशें एक मादक वस्तूचें एडिक्शन जाल्ल्या वेळार खंयच्या रितीर ताच्या कुडीचेर या मोतीचेर खंयसर परिणाम पडटा ह्या विशयांत एक माहित. कुटुंबांत नासमाधान, कुटुंबांत दोन वांटे जातात. मादक वस्तू काण घेवचो एक सांदो आनी हेर सांदे, अशे दोन वांटे कुटुंबांत जातात. आनी थंयसर एक भावनात्मक तरान एक एकवटाचें कुटुंब बांदून हाडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या कुटुंबांत झगडे, लढाई, मानस्ताप केदाळय तरी कारांदायज आसता आनी बिगडलेली आर्थीक परिस्थिती आसता. मादक वस्तू काण घेवंक पयशे नातल्या वेळार घरांतच चोरी करतात आनी नासमाधान कारण जाता. अशें कुटुंबांत एक समाधानाचें वातावरण रचूंक जायना. मादक वस्तू घेतिल्ल्या एका व्यक्तीतावन कुटुंबांत गोंधळ घुस्पड जावंक साध्य आसा. ह्या विशयांत एक कुटुंबांत गोंधळ घुस्पड खंयच्या रितीर जाता हाका तुमची जवाब कितें? तांचे थंय चाल समकण विपरीत बदलावण येता. चालींत बदलावण कशी येता जी म्हळ्यार घरांत दिसून येता. घरांतल्यो वस्तू फुटयतात, घरांत समाधान आसना, परत थंयसर नासमाधान आनी झगडें सुरू जाता. आनी जर तर मादक वस्तू काण घेवचो व्यक्ती वाहन चलयता जाल्यार थंयसर अवघडान जातात, एक्सिडेंट जातात. आनी मादक वस्तू काण घेवचो व्यक्ती
ताचे बरे आशिल्ल्यांचो जो सांगतपण काण घेता त्याच इश्टांक तो पळयता. कित्याक म्हणल्यार ताची आलोचन केदाळे एक पावटी मादक वस्तू काण घेवचे, खंय सरवेचे तीच आलोचन ताच्या थंय येवची. आतां दाखल्याक सांगचें तर आमी सगळ्यांनी वाचलां आनी आयकलां. थोडे म्हयने आदीं कितें जालें म्हणल्यार आमच्याच गांवांत 3 जाण भुरग्यांनी एका चेडवाचेर अत्याचार केलो आनी आज ते तिगूय भुरगे जैलांत आसात. तांचें नांव पाड जालें, तांचो फुडार पाड जालो, समाजांत नांव पाड जालें आनी तांचें शिकप पाड जालें. अशें आसतना ह्या परिस्थितींत आसतना खंयंगी वडिलां चुकोन पडलांत जावं पुरो. आमच्या भुरग्यांक चेडूं भुरगें जाल्यार खंय वेतात, कोणा कडेन वेतात, खंयसर रावता म्हणून वडिलां विचारनात. चेरक्या भुरग्यांकय विचारनात, खंयसर वेतात, कोणाची फ्रेंडशीप करतात म्हणून आवय बापाय विचारनात. असल्या परिस्थिती खातीर आमच्या समाजांत साबार अनाहुतां घडोवन आसात. आतां पर्टिक्युलरली हांवें सांगचें जाल्यार शिकप विद्यार्थी आमचे भुरगे ह्या विशयांत चडावत आजकाल अशें ड्रग माफिया आसा की इस्कॉलांक आनी विद्यार्थींक टार्गेट करचे तसले ड्रग माफिया आसात. इस्कॉलाचे भोंवतेणी आसच्या आंगडींनी सयत थंयसर मादक वस्तू मेळचे तसले आनी धाकटुल्या भुरग्यांक तांच्या दावलेन धरचे तसली परिस्थिती आमच्या समाजींत आसा. हें एक आमच्या समाजीचें दुरंत. पूण ह्या घडये भुरग्यांनी मादक वस्तूचो गुलाम जाल्ल्या वेळार पर्टिक्युलरली आमचे विद्यार्थी हे शिकपाचेर भुरग्यांच्या शिकपाचेर हाचो व्यतिरिक्त परिणाम कसो जाता? मादक वस्तू काण घेवच्या भुरग्यांक शिकपाचेर आसक्त ना म्हणून हांव धैर्यान सांगता. कित्याक म्हणल्यार तांकां शिकाचे म्हणचे मोतींत आसना आनी शिकोवंक केंद्रीकृत करची मोत तांचे थंय आसना, कॉन्सन्ट्रेशन आसना. कित्याक म्हणल्यार एका तराचे आमलार आसतात. दुसरें कितें सांगचें म्हणल्यार इस्कॉलाक येनात, चुकोन काण घेतात, घरांतल्यान भायर येतात पूण इस्कॉलाक येनात, वाट्यार बसून तांच्या इश्टा सांगाता टायम करचितात. आनी ह्या वेळार बरे शिकचे भुरग्यांचे मार्क्सूय उणे जातात. त्या खातीर कोण मादक वस्तूचो गुलाम जाला भुरगीं त्या भुरग्यांक शिकपाचेर आसक्त येना. ह्याच एपिसोडांत आनी एका गंभीर विशयाचेर म्हाका तुमचे लागीं एक समजणी जायचे. मादक वस्तू, लैंगिकता आनी हिंसा. मादक वस्तू, लैंगिकता, हिंसा एकामेकाक कनेक्शन आसलेच. कित्याक म्हळ्यार आज कितेंय क्रायम जाता त्या तिनांकी एक कनेक्शन आसा. पूण ह्या विशयांत मादक वस्तू एक व्यक्ती ताणें सेवल्ल्या वरवीं थंयसर ताच्या लैंगिकतेचे उद्रेकपण जावन थंयसर हिंसा जावच्या विशयांत तुमची माहित. केदाळा एक व्यक्ती मादक वस्तूचो गुलाम जाता, त्या व्यक्तीक त्याच्या चिंतपांत, त्याच्या करण्यांत, त्याच्या कुडींत, त्याच्या लैंगिक सत्तेंत सकत उणें जाता. तो कितें करता म्हणल्यार ताका सकळीत आसना. आनी असल्या परिस्थितींत ताका आवय कोण, बहीण कोण, धूव कोण म्हणून कळीत आसना. ताच्या मानसीक परिस्थिती बरी आसना. त्या खातीर मनीस मनजात जाता. थोड्या म्हयन्या आदीं आमी आयकलां तेलंगणांत एका चेडवा भुरग्याक 20 दीस बंदेंत घाल्लें आनी त्या कारणांनी ताका अत्याचार केले. आतां इल्लें मुखार वयचें जाल्यार जर तर तुमी पयलें सवाल विचारलें, भुरगीं मादक वस्तू काण घेवचें जाल्यार भुरग्यांक इस्कॉलाची आसक्त ना, भुरगीं शिकनात. दुसरें तांची कुडीची भलायकी बिगडटा आनी मादक वस्तू काण घेतिल्ल्या व्यक्ती थंय तांकां कुडीची निताळय आसना. न्हावंक जावं दी वा बरें वस्तूर घालीचें म्हणून आसना, न्हीद पडना. आनी मादक वस्तूक पयशे घालून दुडवाचो दुरुपयोग करतात. जर तर पयशे तांच्या कडेन ना जाल्यार इश्टां कडेन पयशे मागून वा कोणाच्या घरा वचून चोरी करून मादक वस्तू काण घेवचे संवय ह्या व्यक्तीचेर आसता. आनी तुवळ ओडणी येवची मादक वस्तू काण घेवचेंच खंयसर मेळटा, खंयच्या शॉपांत मेळटा, कोणाचो सांगात हांवें करीचे, कशें हांवें मादक वस्तू काण घेवचे म्हणून थंय एक जोरान ओडणी तांच्या थंय आसता. आनी घरांत झगडे, दुसऱ्यांक दुरसोवचें, समाधान ना आनी रागार जावचें. घरांत मादक वस्तू काण घेतलो व्यक्ती घरांत आयल्या तक्षण आसलें पुरा ताणें विबाड करचें, ह्या वस्तू फुटून घालचें, एका तरेचो कठीण राग तांचे थंय आसता. असले सिम्पटम्स तांचे थंय दिसून येता. सिस्टर, आतां मादक वस्तू म्हणटाना आमी
चढावत चिंचे ताचे तोन पयस रावचे ते भिरांकूळ वस्तू जिवीत ते पाड करता म्हण पूण अशें चिंतून रावच्या वरनी प्रॅक्टिकली थिंकींग पर्टिक्युलरली आमच्या भुरग्यांच्या विशयांत आमचे चिंताप कशें आसा जे आजकाल कशें आसा गे म्हण सांगल्यार भुरगीं इस्कालाक वेतात शिकतात म्हण पूण नीज परिगत तशी आसना भुरगीं खंय वेतात कशें वेतात कितें करतात म्हणल्या विशयान देखून ह्या विशीं ह्या मादक वस्तूच्या आड परिणामा विशयांत कशें ताचे तोन पयस रावचे ह्या विशयांत एक प्रॅक्टिकल रितीर आमी कशें मेट काणगूंक साध्य आसा संपर्क संवाद असा करूंक जाय कुटुंबांत वडिलां आनी भुरगीं तांच्या उलोवण्यांत तांच्या चिंतनांत ती कितें करतात म्हणून आमी समजूनच आसाचे हाका एक वडिलां तावन आनी आवय बापाय तावन उक्त्या मनाचो संपर्क आसा जाय भुरग्यांनी वडिलां कडेन फटी मारचे न्ही वा तांणी पाटी उलोवचें न्ही वडिलां तशेंच भुरग्यां मदेकात विश्वासपण आसूंक जाय हे विश्वासपण आसल्यार खंडीत जावन भुरगीं आवय बापाय सांगात आसतात अनेक विशय सांगचे तर आतां भुरगीं इस्कॉलाक येतात म्हणून आवय बापायन वा वडिलांनी घराच बसल्यार जायना तवळ इस्कॉलाक भेट दिवची प्रिंसिपलाक मेळचें वा टिचरांक मेळून आमची भुरगीं कशें शिकपांत आसात कोणाचें फ्रेंडशीप करतात खंयसर वेतात म्हणून विचारल्यार खंडीत जावन आवय बापायची जबाबदारी केल्ल्या बरी जाता आनी आवय बापायनी वा वडिलांनी ह्या विशयांत बरो सहकार दिवंक जाय आतां तुमी वडिलां म्हूण सांगलें आतां वडिलांक एक व्हरती जबाबदारी आसा कित्याक हर एका वडिलांक आपलें भुरगें या आपलो भुरगो एका बऱ्या फुडाराक पावचे आनी ताच्या कुटुंबाचें नांव थंयसर उजवाडचें म्हूण केली चिंतल्यार मात्र पावना भुरग्यां खातीर इन्वेस्ट करतात सकळ वय पूण एक वडिलां आदर्श वडिलां जायचे जाल्यार खंयच्या रितीर एका वडिलान आपल्या भुरग्यां मुखार आदर्शपण दाखोवंक साध्य आसा कुटुंबांत वडिलांनी आदर्श व्यक्ती जावंक जाय बापायन सिगरेट ओडून भुरग्यांक वाडोवन येयल्लीं भुरगीं घरांत आसतना भुरग्यांक सिगरेट ओडिनाकाय म्हणल्यार भुरगीं आयकनात खंडीत तुमी ओडतात तूं ओडतय म्हाका कित्याक सांगतय म्हणटात तशें जाल्ल्यान आमाल पिवण जावं दी वा मादक वस्तू घरांत आसल्यार थंयतोन आमी भुरग्यांनी तशें वडिलांनी जाता तितलें पयस रावंक जाय आनी वडिलांनी त्याग करूंक जाय प्रत्येक तरान पिवणांत तवळ मात्र एका वडिलांनी वा आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक आदर्श व्यक्ती जावन जियेवेत आनी आवय बापायन हर एका संगतीन आदर्श जावंक आसा नाजाल्यार भुरगीं आवय बापायक अनुकरण करतात आनी हाच्या पयल्याच्या एपिसोडान ते सांगला आनी विक्षकांक कळीत आसतलें वय हांव म्हज्या घरांत आदर्श व्यक्ती वय पूण जाल्यार म्हाका आदर्शपण ताचे सांगाताच आनी एक कायदो बांदता म्हज्या भुरग्यांचेर दोळो दवरचो निगा दवरचो कशें एका आवय बापायन या वडिलांनी तांच्या भुरग्यांची चाल चमकाण तपासूनच आसाजे दोळो दवरनासाजे भुरगीं कितें करतात म्हणून आवय बापायचो दोळो भुरग्यांचेर आसूंकूच जाय आनी तुमकां कळीत आसल्या बरें आजकालच्या भुरग्यांक वाडून येता आसतना आवय बापायचो मोग उणें जाता आवय बापायन कितेंय तांकां करेक्शन दिल्यार भुरग्यांक कान घेवंक आयकनात आनी आतांची भुरग्यांक आवय बापाय नाकांत सैरी दैरी नाकांत फ्रेंड्सां मात्र जायचे आनी भुरगीं फ्रेंड्सांक वेतात कितें करतात म्हूण आवय बापायन कळीत आसना त्या देखून सांगचें सकट भुरगीं करतात म्हणून सांगचें न्ही थोडीं भुरगीं असल्या परिस्थितींत आसात त्या खातीर आवय बापायनी एक दोळो म्हूण भुरग्यांचेर दवरूंकूच जायचे आनी एक दाखलो दिवचें तर आमी आदल्या पटी मुस्तपड पेपरान आयकलां सुमार इस्कालांनी भुरगीं घर सोडून धांवचें आनी आवय बापाय कळीत आसना खंयसर वेतात कोणा कडेन आसता कोणाक आसतात म्हणून कळीत आसना उपरांत पुलिसांक पुराय एन्क्वायरी केल्ल्या उपरांत भुरगीं घरा येवंक आयकनात आपूण म्हज्या फ्रेंड्सा कडेच रावता ह्या फ्रेंडा कडेन रावता म्हणटात असल्या परिस्थितींत भुरगीं कितें करतात म्हणून आवय बापायन दोळो दवरूंक जाय आनी आतांचे भुरगीं मोबायलार आसतात आमी ह्या परिस्थितींत आतांच्या समाजांत भुरग्यांक मोबायल यूज करनाकात म्हणून सांगूंक जायना पूण आवय बापायची जबाबदारी एक आवय जावन वा बापाय जावन ताची जबाबदारी ताणें बऱ्यान करूंक आसा भुरगीं कितें पळयता मोबायलार कोणा कडेन उलयता म्हणून समजल्यार खंडीत जावन ही परिस्थिती येवन इल्लेशें आमी पयस रावयात म्हणून म्हजे अभिप्राय
आता भुरग्यांचे व्यक्तित्व निसाय की भुरग्यांचे व्यक्तित्व ल्हानपण रुपीत जाल्यार मात्र फुडें वेताना समाजींत ते एक आदर्श व्यक्ती जातात. तर एका भुरग्यान ताचे व्यक्तित्व खंयच्या रितीर रुता करयेंत ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय. भुरग्यांचे व्यक्तित्व बांदून हाडूंक जाय. भुरग्यांक आवय बापायन तांकां उत्तेजन दिवन आनी बरें अभिमान दाखयल्यार खंडीत जावन भुरगीं घरांतच उरतात, घरांतून भायर वचनात. आतां कितें जाता की म्हणल्यार घरांत घोव बायलांचो सांबाळ जायनात, आवय बापूय सांबाळ जायनात, भुरगीं हें पळयतात, तांच्या मद्याक मनस्ताप जाता. आनी भुरगीं पळयतना आवय बापायक वो हिंचू उलयनात, ही आवय बापूय मद्याक संबंधान ना. त्या देखून भुरगीं कितें करतात, फ्रेंड्सांक वतात, थंय तांचो वेळ खर्चितात आनी थंयसर कितें शिकतात. थोडे पटी भुरगीं मादक वस्तूचे आशेक वा दुसऱ्यांच्या वत्तायक लागून वा दाक्षिणे खातीर म्हण ही संवय सुरू करतात. त्या देखून आमी कितें सांगचें न्ही म्हणल्यार प्रत्येक तरान आवय बापायनी बरें देखी बरी ते जिवन भुरग्यांच्या मुखार दाखयचें. आनी सबार कुटुंबां आसात हांवें पळयलां संतोशान जियेतात, समाधान आसा तांच्या घरा, सांगातां भायर वयचें. भुरगीं पळयतात केदां आवय बापूय घोव बायलां सांगातां भायर वतात, सांगातां मागण्या करतात, सांगातां मिसाक वतात, एका बांकार बसतात. हें सगळें भुरगीं पळयतना भुरगीं कुटाम सोडून भायर वचनात, कुटुंबां सांगातां चिडकोन आसतात. असले कुटुंब आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न करीचे. भोव सोंप्या रितीर सोबीत कुटुंबा विशयांत तुमी एक उदाहरण दिलें. आनी आतां मादक वस्तू एका व्यक्तीचे एका मनशाचें जिवीत विबाडटा. जर तर एक व्यक्ती मादक वस्तूचो गुलाम तो जाता तर ताणें मुखार कितें करियेत. सबार पोटी आमकां एक आलोचन आसता, मादक वस्तू काण घेवचो व्यक्ती कुटुंबांत आसल्यार प्रत्येक तरान कुटुंबाच्यांनी तांकां पयस करूंक नजो. ही एक मोतीच्या पिड्यान ताणें काण घेवची वस्तू. मादक वस्तू जावं बरो, आंबाल पिवण्या जावं बरो, ही एक पिडा. आतां कुटुंबदारांनी तांकां पयस केल्यार, समाजांतय तांकां पयस केल्यार आनी चड आनी चड तांची ही पिडा बिगडटा आनी चड आनी चड त्या मादक वस्तूचे गुलाम जातात. ताच्या बदलाक कुटुंबदारांनी तांकां भितर हाडून तांच्या फुडारा विशयांत उलोवचें वा तांकां जाय जाल्ली चिकित्सा दिवची वा कावन्सिलींग करचें. अशें करून पाड जाल्ल्या व्यक्तीक पाड जावंक सोडचें न्हय, बरें करूंक प्रयत्न करचें. कुटुंबदारांनी करीचें आनी कुटुंबदाराचो सहकारी जायचे, तशें समाजाचोय तांकां सहकार जावंक भोव गरजेचें. अशें मादक वस्तू काण घेतिल्लो व्यक्ती खंडीत जावन बरेपण जाता. आतां कुटुंबदारांची जबाबदारी तुमी आतां सांगले, पूण खंयच्या क्रियात्मक पावलांनी आमी मुखार गेल्यार असल्या एका मादक वस्तूच्या या अंमाल सक्तेच्या दावल्यांत शिरकल्ल्यांक क्रियात्मक वातावरण कुटुंबांत कशें आमकां रुता करूंक जाता. घरांत क्रियात्मक आनी सकारात्मक वातावरण आमी आचरण करूंक आसा. आतांची भुरगीं कोणी जावं दी, आतांचे समाजांत वस्तू ताल्यांतावंत आसात. ही ताल्यांतां पळोवन तांकां बऱ्याक आमी उर्जीत करीचे. तवळ ह्या वायट संवयेक वचनात. भुरग्यांक जाल्यार शिकप दिल्यार पावना, शिकपा सांगातां हेर चटवटिके दिजे, कित्याक म्हणल्यार भुरग्यांत ताल्यांत आसात. अशें कुटुंबांत आवय बापूयक एक सोंसणीकाय आसाजे, समाधान आसाजे, भुरग्यांक खंयच्या विशयाचेर आसक्त आसा म्हूण समजून त्या ताल्यांता प्रकार तांकां एक वाट दाखयल्यार खंडीत जावन कुटुंबांत एक क्रियात्मक तराचें वातावरण रुपीत करूंक साध्य जाता. येदोळ पर्यंत आमी एका विशयाचेर, कुटुंब जिविताच्या विशयाचेर, व्यक्तित्वाच्या विशयाचेर हांगासर भासाभास चलयली. आनी आतां आनी एका कुशीन कानून, मादक वस्तू. जर तर असले एका अंमल वस्तू, मादक वस्तू ह्या विशयांत सरकाराचें धोरण आनी आमच्या देशाचें कानून ह्या विशयांत एक इल्लीशी माहिती. मादक वस्तू उपयोग करचे कानुना विरोध जावन आसा. जर तर ह्या व्यवहारांत कोणी संपडल्यार ताका जेलाची शिक्षा कायम. आनी मादक वस्तू नियंत्रण दवरूचे कानून आसा NDPS ऍक्ट 1985. ह्या कानुना प्रकार 10 वर्सांची शिक्षा कायम, उणें म्हणल्यार चड म्हणल्यार 20 वर्सांची शिक्षा खंडीत आनी ताचे सांगता दंड बरोवंक आसता.
आता एक व्यक्ती मादक वस्तूचो गुलाम जालोच, तो थंयसर तांतू शिरकाला, ताका भायर हाडिचे, त्या विशयांत आमी कितें करयेंत? मादक वस्तूचो गुलाम जालो म्हणटना आमचे साबार जाणांची समाजान ती एक चिंता पसता, तो आनी बरो जायना ते चिंता पसता. पूण हांवें सकारात्मक तरान सांगचें तर खंडीत जावन ह्या व्यक्तींक जावं पुरो मादक वस्तूचो गुलाम जाल्लो व्यक्ती वा बली जाल्लो व्यक्ती वा आमाल पिवण्यांत बली जाल्लो व्यक्ती, तांकां एक सारक्या रितीर आप्त कावन्सिलींग दिवन आनी सायकोथेरपी दिवन त्या व्यक्तीक मादक वस्तूच्या गुलाम जाल्ल्या व्यक्तीक परत्यान पाटी हाडून बरी जिणी जिवंक ताच्या जिवनांत नवे रुपीत दिवंक साध्य जाता. हाका आमी परत्यान सांगचें, कुटुंबाचो सहकार जायजे, सोंसणीकाय जायजे, सॅक्रिफायस जायजे. इतलें केल्यार खंडीत जावन त्या व्यक्तीक कुटुंबांत पयस दवरचें म्हणून ना, परत नवें जिवीत दिवंक साध्य जाता. मादक व्यसन आता अत्याधुनिक समाजींत तें एक सक्कडांनी एक बोट दाखोवचें तसली एक व्यसन तें जावन आसा. पूण ताच्या सांगाता आनी एक शब्द आसा, अमाली. सामान्य जावन सोशल ड्रिंकांतल्यान स्टार्ट जाता, मागीर तेंच एक व्यसन जाता आनी सगळें जिवीत अमालपणार ताचें तें पिड्ड्यार जाता. असल्या अमालपणाच्या व्यसनांत सांपडलेल्या व्यक्तीक आमी कितें करयेंत? आमाल पिवण्यांत बली जाल्ल्या व्यक्तीक 3 तरांची चिकित्सा आसा. ओके. एक दाक्तरान दिवची चिकित्सा, तें मेडिसीन. दुसरें आप्त सल्ला आनी सायकोथेरपी. तिसरें मागणें आनी सुटावे कुंसार. आमी सांगलें दाक्तराची चिकित्सा. आमाल पिवण्यांक बली जाल्लो व्यक्ती तो केदाळे आपूण पियेता म्हूण सांगना. त्या खातीर तो जावन दाक्तरा कडेन वचना. कुटुंबादारांनी ताका आपूण व्हरून चिकित्सा दिवची भोव गरजेची जावन आसा. हें एका सायडीचें. आनी एका कुशीन पळयतना दुसरें आप्त सल्ला. आप्त सल्लांत सायकोथेरपी भोव गरजेची. हातूंनी 2 तरांची सल्ला आसात. एक वैयक्तीक आप्त सल्ला, इंडिव्हिज्युअल कावन्सिलींग, आनी एक पंगड आप्त सल्ला, ग्रुप कावन्सिलींग. आता इंडिव्हिज्युअल कावन्सिलींग म्हळ्यार वैयक्तीक कावन्सिलींग वा वैयक्तीक आप्त सल्ला भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार हो व्यक्ती जाय म्हणून मादक वस्तू जावं दी वा आमाल पिवून बली जाला ताका जाय म्हणून न्ही, ताच्या मोतीच्या बेजारांत, ताच्या मोतीक जाल्ल्या गाया निमती, काळजाक बशिल्ल्या दोको निमती तो ह्या आमाल पिवण्यांक बली जाला. अशें म्हणटना ताच्या मोतींत कितें आसा तें आमी समजून काणगेचें जाल्यार वैयक्तीक कावन्सिलींग जायजें. आतां आमी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमच्या हातांत ग्लास आसता. ग्लासाच्या भायर आमी नितळ केल्यार भितर नितळ जायना, तें भायल्या भायर मात्र नितळ जाता. आमी आमाल पिवणें पियेल्या व्यक्तीक तूं कित्याक सोरो पियेताय, तूं सोड, पियनाका म्हळ्यार तें भायल्या भायरच लेप काडल्यार बरें जाता. ताच्या बदलाक कसो ग्लास आमी भितर नितळ करीचे गे, त्याच परी ताच्या मोतींत कितें आसा, ताच्या काळजांत कसलीं बगणां आसात म्हूण समजायचें जाल्यार इंडिव्हिज्युअलक वैयक्तीक आप्त सल्ला भोव गरजेची. दुसरें पंगड कावन्सिलींग म्हूण सांगलें. पंगड आप्त सल्ला वा ग्रुप कावन्सिलींग. हातून सर्व आमाल पिवण्याचे सांदे सांगाता मेळटात वा मादक वस्तू काणगेवचे सांदे सांगाता मेळून थंयसर तांकां तांच्या मोतींत आसलीं भोगणां, तांच्या काळजाक जाल्ली दूख शेअरिंग करून थंय तावन तांकां भायर येवंक प्रयत्न करता. असल्या संदर्भार आमी कोणायक दुरसोंक नजो. कोणाक कित्याक ते पियेतात आमी दुरसोवच्या बदलाक ह्या व्यक्तीक परत नवें जिवीत दिवचें काम आमचें जावन आसा. देव बरें करूं सिस्टर. भोव अर्थभरीत रितीर एक अमाल व्यसनाक बली जाल्ल्या एका व्यक्ती थंय आमी कितें करयेंत आनी आमचें चिंतप कशें आसा जे ह्या विशयांत तुमी भोव आपुरबायेन सांगलें. आनी म्हाका उडास येता ये ग्रूप, अल्कोहोलिक एनॉनिमस म्हूण आमी सांगता, अनामीक अमाली. त्या ग्रुपांत हांव सगळ्या संवसारभर कितल्याशा जाणांनी तांची अमालाची तांची ओडणी सोडल्या आनी तांचें कुटुंब बरें जालां आनी निरंतर थंयसर एक सूख संतोश थंयसर वाडून आसा. सिस्टर, आतां आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आयल्या. कित्याक येदोळ भोव आपुरबायेन विविध विशयाचेर तुमची माहिती तुमी दिली. आतां ह्या निमाण्या हंतार आयच्या आमच्या भुरग्यांक, आयची आमची भुरगीं आमची मुखल्या समाजीची दिरवी म्हूण आमी सांगता. जर तर भुरग्यांनी असल्या एका
अमालाच्या देंवसारांतून मादक वस्तूच्या देंवसारांतून कशें पयस रावया तुमी बो अपुर्बायेन सांगलें. पूण ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतर जिविता विशीं अर्थभरीत रितीर जिवीत जियोवचे विशीं एक निमाणो संदेश आमच्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक विद्यार्थींक. नेनारपणाक लागून बली जालो एक मनीस ताची मस्तू जिणी 4 वण्टीच्या भितर एक जैलांत आसता. आनी थंय तो जैलांत आसतना ताणें कांय चूक करूं नासली. नेनारपणार तो जैलांत आसलो. आनी थंयसर आसतना तो ताचे जिवना विशयी तो सकारात्मक तरान तो चिंतलो. ताचें स्वप्न तो जारी करतलो. ताका एक 5 एकर जागो आसलो. आनी थंयसर जैलांत आसतना तो ताच्या जाग्या विशयी तो चिंतून आसलो. ह्यो 5 एकर जागो काण घेवन हांवें कशी सागोळी करची. हांव हांगातून जैलांतून भायर गेल्ल्या तक्षण हांव बरें सागोळी करतां. म्हजें बरें जिवन जियेतां. असलें तो सकारात्मक चिंतनान हर एक घडी तो खर्चितलो. आनी अशें आसतना ताका पुलीस येवन मारतले जाल्यार ताचें सकारात्मकचें चिंतप ताणें बदलून नातलें. हांव एक दीस भायर वेतलो आनी म्हजी सागोळी करतलो आनी क्रियात्मक तरान हांव म्हज्या कुटुंबा सांगातान जियेतलो म्हणून चिंतून हर एक घडी तो पाशा करतलो. अशें एक दीस उदेलो आनी ताका जैलांतून सुटका मेळ्ळी. आनी सुटका मेळ्ळीच तो सीदा तो जाग्या कडेन वेता आनी थंयसर ताचो जागो पळयता आनी ताची सागोळी सुरू करता आनी संतोशान तो ताचें जिवन कुटुंबा सांगाता प्रारंभ करता. तो जैलांतून भायर आयल्या उपरांत जैलांत कितें जालें म्हणून नकारात्मकच्या चिंतनान तो रावनातलो. बागर पॉझिटिव्ह जावन सकारात्मकचें जिवन ताणें संतोशान जिवन ताणें सुरू केलें. अशें ताचें जिवन थंय समाजांत हर एक लागीं एक प्रेरण जावंक पावलें. आज मोगाच्या सर्वेक्षकांनो आमच्या जिवितांत सबार कश्ट येतात. आमच्या जिवनांत समस्या येतात. ह्या समस्यांत रावच्या बदलाक आमी उदेंवन येवच्या सुर्याचीं किरणां पळोवन आमचो भरवोसो आमी सांडून वचूं. बरें चिंताचे हर एक घडी हर एक वेळार आमी सकारात्मक चिंताप आमी आटोवंक जायचे. आनी आज प्रत्येक जावन मादक वस्तूचो गुलाम जाल्ल्या हर एकल्या व्यक्तीक आमी सांगचें ह्या मादक वस्तूच्या गुलामपणांतून भायर येया. तुमच्या फुडारा विशयी तुमी चिंता. बरो भरवोसो तुमकां आसा आनी बरी जिणी जियोंक तुमकां साध्य जाता आनी अर्थभरीत आनी भरवोशाची जिणी आमी जियोवया म्हणून हांव तुमकां बरें आशेतां आनी बरें मागतां. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सिस्टर. भो अर्थभरीत अपुर्बायेचो संदेश ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार तुमी दिलो आनी तो संदेश आमच्या जिविताक एक उचवाड जावन आसा म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. येदोळ पर्यंत भोव अर्थभरीत रितीचे एपिसोड्स तुमी आमच्या विक्षका संगी वांटून घेतले आनी आज एक मिरमिरो विशय तो जावन आसा. एक गंभीर विशय तो जावन आसा. मादक वस्तूचो गुलाम जाल्लो एक व्यक्ती ताचे अंतस्करण कशें चलता, ताची भलायकी कशी चलता, कुटुंबा जिवीत कशें आनी कशें आमी पयस रावयेत. भोव अपुर्बायेची सूचना माहिती दिल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. ओ तुमचो निरंतर सेवा भाव देवाच्या बेसावांनी भरून दी. तुमच्या बेसांत तुमकां तिरासण थंयसर देव फावो करून दी. लांब आवक बोळ भलायकी दिवन दी आनी समाजीक तुमच्या ह्या एका वावरा वरवीं ह्या सेवे वरवीं समाजींत सर्वांक कुटुंबांत एक संतोशाचो संदेश मेळोवन दी म्हूण आमी आशेतां. तुमकां सर बरें मागता. थँक्यू सिस्टर. मोगाच्या विक्षकान एक विशेष भासाभास कार्यक्रम मादक वस्तू आमचे युवजण आमचे भुरगीं आमचे कुटुंबां ह्या विशयांत विविध आयामाचेर हांगासर भोव मोलादीक माहिती आमकां लाभयली. आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाची मानादीक सिस्टर डॉक्टर जोडी लुईस. ह्या सिस्टरा विशयांत तिच्या सेवे विशयांत येदोळच हांवें तुमकां सांगलां. प्रस्तुत बोर्डारांत संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर थंयसर चलोवन आसा आनी त्या सेंटरा द्वारे सबारांच्या कुटुंबांत थंयसर नवो बरवसो नवो उजवाड आमची सिस्टर थंयसर फांकोन आसा. ह्या सिस्टराच्या ह्या वावराक आमी शाबासकी दिवया. ह्या वावराक आमी संपूर्ण रितीर पाठिंबो दिवया आनी कोणायकी जर तर खंयच्याय रितीर कावन्सिलिंगाची गरज आसा येदोळस तिचो नंबर सिस्टराचो नंबर
आम्ही तुमच्या मुखार सादर केला. केदाराय तुम्ही कॉल करियेंत आणि सिस्टराचे अपॉइंटमेंट तुम्ही काडून घेवयेत आणि तुमच्या समस्यांक परिहार जोडूंक एक जोपतो अवकाश आसा म्हूण सांगूंक म्हाकाय वरचो संतोष आणि अभिमान भोगता. तर मोगाच्यान येजोळ पर्यंत ह्या एपिसोडांत आमचे संगी आशिल्ल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या एपिसोडा विशांत तुमची एक भावना कितें आसत, बगणां कितें आसत, कमेंट बॉक्सांत तुमी बरया आनी वो मोलादीक एपिसोड हेरां संगी तुमी शेअर करा. ह्या एपिसोडाक एक लायक दिया आनी आमचो मुखलो एपिसोड आमी तुमचे मुखार सादर करता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोगाचो बांद असोच आसूं दी. हांव विनोद कांगुर्ली बरयल्ल्या काळजान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच. दिव्यवाणी